हॅलो येवकार तुमकां आयज आमी हा तालिगांव नागाली या वाड्यान आमी तुमकां तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता की हांगासर एक अशी एन्शंट प्लेस आहा म्हाका दिसना की कोणाक हेजी खबर आहा अशी तर आमी ही म्हायती काडली आनी आमी सोदून आयले हिंगासर हे नागाली या वाड्यार तालिगांव हिंगासर कितें आहा तें पळोवपाक तुमकां आमी दाखयता हिंगासर एक अशी एक जागो आसा की हेजो संबंद पणजेचे महालक्ष्मी आणि तालिगांव या गांवांत हे सर जाता तर हे तुमी आतां पळयता तें कितें तें तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हाजी आनी वयर म्हायती दिवपाक आमचे सांगाताकार आहा आमचो सर प्रज्वाल येवकार सर तुमकां परत आयज आमकां तुमी कितें सांगूंक सोदता आनी कितें आयचे केवी वयर कितें आमकां म्हायती दिता. आज हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां ती ताळगांवची एक होवरी म्हणल्यार केव आनी नागाळे वॉर्डान आसा आमी. ताळगांवां एक केव आसा म्हणल्यार सांगल्यार कोणाक अजाप जातलें, कित्याक कोणाक ह्या केव बद्दल खबर ना. इट इज अ केव टेम्पल आनी ही ताळगांवची केव म्हणटा ती ही तुमकां फाटल्यान दिसता ती आतां ताणें प्लास्टिकान कवर केला. इट एक्झॅक्टली इज अ केव स्ट्रक्चर आनी ताची हिस्ट्री अशी आसा की 16th सेंच्युरीन जेन्ना गोंय पोर्तुगीजाच्या शेका खाला आयलें तेन्ना एक कारवारचे हावीक ब्राह्मिण्स म्हूण आशिल्ले ते महालक्ष्मी घेवन हांगा आयिल्ले आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें की पोर्तुगीजाच्या काळार देवळां मोडटा, बाटाबाटी जाता आनी हिंदूंक बाटयता, क्रिस्तांव करता. सो तांकां ती भंय जाली आनी तांणी हांगा ती महालक्ष्मी काडून हांगा एक केव बांदली आनी सामकी पयलींचें स्ट्रक्चर हें अशें ल्हानशें हें केलें आनी थंय केवीन ती महालक्ष्मी दवरली, आयडल दवरलें. म्हणजे हिंगासर पयलीं बिल्डिंग ना हें कांयच नाशिल्लें. मस्ट बी जंगल, टोटली जंगल एरिया. सो ती तांणी केव बांदली. सो इट इज लायक अ केव टेम्पल. ती हांगा दवरली तांणी आनी सो पोर्चुगीज डीड नॉट नो because nobody knew, no? Because there was no temple as such. It was a cave, so nobody went to find out कितें आसा. सो ताणें हांगा ती भितर पळय दाखयता तुका हांगा आतां हें झाड जालां हांगा वयर. सो हांगा ती भितर तांणी आयडल आतां ना तें, आतां तें महालक्ष्मी देवळान शिफ्ट केलां. सो हांगा दवरली भितर आनी सो कितें जालें की हांगा कितलींशींच वर्सां ती हांगा महालक्ष्मीचें आयडल हांगाच आशिल्लें, कितलींशींच वर्सां. आनी मागीर ती मुर्ती जायते कडेन शिफ्ट जाली, म्हणजे पिपल्सा कडेन एक जागो आसा थंय ती दवरिल्ली. हय घुमटी कशी आसा ती. थंय एक घोड्यांचें हें आसतालें स्टेबल कशें, थंय दवरली. थंयच्यान ती घाणेकाराच्या घरान दवरली. घाणेकार इज अ फॅमिली, इट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट फॅमिली इन पेंजीम. आनी थंय सोमराची कूड म्हूण आसा आनी त्या कुडीन ती महालक्ष्मी दवरिल्ली. अजून पर्यंत म्हाका दोतोर घाणेकारान दाखयली सोमराची कूड, थंय महालक्ष्मी दवरली. माम्माय कामतीगेर दवरली आनी माम्माय कामतीच्यान मागीर तांणी डिसायड केलें, म्हणजे आतां हें डिसायड केलें तें केन्ना ऑलमोस्ट 1800 ह्या टायमार तांणी डिसायड केलें की एक देवूळ बांदपाक जाय म्हणून पणजेन देवूळ बांदपाक जाय म्हणून. पूण पणजेन देवूळ बांदपाक म्हणल्यार परमिशन जाय आसतालें आर्च बिशपाचें, कित्याक पोर्चुगीज रूल आशिल्लो, पोर्चुगीज गव्हर्मेंटाचें परमिशन जाय आशिल्लें. सो तांणी कितें केलें की आर्च बिशपाक ते वचून मेळ्ळे. पयलीं ताणें आर्च बिशपान डिनाय केलें. मागीर हे सगळे माम्माय कामत आनी सगळे कोण सगळे पणजेचे प्रतिश्ठीत नागरीक ते मेळ्ळे आनी फायनली दे वर गिवन द परमिशन. आय थिंक महालक्ष्मी टेम्पल ऑफ पणजे इज द ओन्ली टेम्पल वीच वॉज बिल्ट ड्युरींग द पोर्चुगीज रूल. ओके, की आदलीं सगळीं देवळां तेन्ना तिसवाडी तालुक्या वयली मोडिल्लीं. सो हें परमिशन देवूळ बांदपाक दिलें आर्च बिशपान आनी मागीर 2 जुलय 1818 ह्या वर्सा फावंडेशन स्टोन घालो महालक्ष्मी देवळाचो पणजे. ओके, आतां देवी खंय आहली आतां महालक्ष्मीची? हय, तेन्ना ती माम्माय कामतीच्या घरान आशिल्ली. सगळ्याक गेली न्ही ती आनी थंय मागीर तांणी 2 जुलय 1818 तांणी फावंडेशन घालो आनी ऑन 10th जुलय 1819 द टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड. महालक्ष्मी टेम्पल इनॉग्रेट जालें. सो 1819च्यान आज पर्यंत महालक्ष्मी आतां थंय आसा, महालक्ष्मी देवळान आसा आनी पणजेकारांची देवी म्हणजे पणजेची ग्रामदेवीच म्हणल्यार जाता अशें जालें ती. कित्याक तेन्ना कितें पणजे तितलें हें नाशिल्लें न्ही, पणजे कॅपिटल जालें 1843. हांव तुका सांगता ती गजाल 1818 आनी 1819ची. तेन्ना तालिगांव वॉज अ बीग विलेज आनी सो बट वॉट आय एम अजाप, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की ही कॉलनी जेन्ना बांदली इडन वुड्सान, दे प्रिजर्वड दॅट केव.
दे डीड नॉट डिस्ट्रॉय इट. आनी हांगा झाड आसा पळय ती झाडाच्या हें आसा तेजे केव हें आसा ती अजून झाडूय आसा आनी केव आसा. मागीर ते मातशें ताणें रेनोवेशन बी केलां, हें सगळें आतां घालां आनी थोडें, पूण पयलींचें तें भितरलें स्ट्रक्चर आसा इज व्हेरी ओल्ड आनी मातशें रेनोवेशनूय केलां. सो आतां आमकां कोण तरी सांगतालो की दीस बिल्डींग इज कॉम्प्लेक्स इज गोईंग फॉर रिडेवलपमेंट. आतां रिडेवलपमेंट वता जाल्यार आय वूड रिक्वेस्ट थ्रू दीस चॅनल दॅट रिबिल्डींग करता आसतना ही केव मातशें तुमी वाचयात. प्लीज सेव दीस केव, प्रोटेक्ट दीस केव, बिकॉज ही देवीची सासाय आसा हांगा, देवीची सासाय आसा, ती तुमकांच ब्लेसिंग मेळटलें आनी दीस केव हॅज टू बी प्रिजर्वड. आनी आय ऑल्सो रिक्वेस्ट द गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट टू प्रिजर्व दीस केव एंड नोटिफाय इट एज अ मॉन्युमेंट, हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट. तर इतली वर्सां हिंगासर आहा, अजून पासून इतली म्हायती तुमकां आसा, पूण लोकांक इतली हेजी ना, ह्या तालिगांव केव टेम्पल आसा म्हणून कोणाक खबर ना. तालिगांवचे म्हाका दिसता नोबडी नोज दॅट देर इज अ केव टेम्पल इनसायड आनी ती भितर पडटा न्ही. आनी केन्नाच ना, हांव मागीर एक दीस केन्ना आयिल्लो तेन्ना म्हाका ती दिश्टी पडली एंड सो एंड आय वॉज व्हेरी हॅपी टू सी दॅट द महालक्ष्मीची ओरिजिनल जे केव टेम्पल दीस इज प्रिजर्वड अजून पर्यंत. ती मूर्ती आता जी आसा ती मावले हय, हय, देवी पणजे, हय. ती बी इतलीच आदली आसतली ना ती ना आतां ती बांदल्या ती हें बांदल्या, पूण ओरिजिनल मुर्ती थंय आसा ती, जी हांगा आशिल्ली ती ओरिजिनल थंय आसा ती. आनी सो ही आमची हिस्ट्री सारकी महालक्ष्मीची, पणजेच्या महालक्ष्मीची. सो लायक इफ यू से ऑन द दादा वैद्य रोड आसा न्ही, महालक्ष्मी देवूळ आसा, मागीर फुडें पळयल्यार जामा मस्जीद आसा आनी ताचे फुडें चर्च आसा. म्हणजे एका रोडाचेर तुका 3 रिलीजनाचे पणजे हार्मनी दिश्टी पडटा. सो दॅट वॉज माय रोड वेर आय वॉज गोईंग टू प्रोग्रेस हायस्कूल. आनी म्हाका सकाळीं ते देवळाची घाटी, जामा मस्जिदाचो अजान आनी चर्चीच्यो घाटी ह्यो आयकुपाक येताल्यो आनी अजून पर्यंत म्हणजे त्या कानान सूर आसा. तर इतलो व्हडलो इतिहास गोंयांत हय, हें प्रिजर्व करपाक आनीक कितें प्रयत्न करचे पडटले दिसता तुमकां? म्हाका दिसता की दीस एक्चुअली शूड बी प्रिजर्वड बाय गोवा स्टेट आर्किओलॉजी. गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हें प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून जर डिक्लेअर केलें जाल्यार इट वील एन्जॉय लिगल प्रोटेक्शन. ओके, अजून पर्यंत ह्या इडन वुड्स त्या कॉलनीन ती प्रिजर्व केल्या, ते मोडूना ताणें, झाडूय कापूना, सो वीच इज अ गूड सायन. सो अशेंच तांणी फुडें रिबिल्डींग रिडेवलपमेंट करता आसतना दवरचें अशें म्हाका दिसता. हे फातरूय पळयता आमी, हय, तेन्नाचे हें सगळें पयलींचें, फक्त ही जी स्टेप्स आसा ती न्यू आसा. आनी थोडे तांणी मातशें हें सिमेंट लायलां पळय तें नवें हें केलां. बाकीचें सगळें भितरलें जे ओरिजिनल स्टोन्स भितर सगळें ओरिजिनल. वयर जर हें आतां कवर केलां, वयर जर तुमी पळयल्लें पयलीं, हांवें आयिल्लो तेन्ना पळयल्लें, पयलीं आयिल्लो तेन्ना फूल अशें ताका केव स्ट्रक्चर आसा, अशें रावंड स्ट्रक्चर आसा आनी तें सारकें ओल्ड लॅटरायट स्टोनाचो तोच आसा. आनी तो केव गावता पळय फुडल्यान भितरल्यान तो फातरूय वयल्यान. हय हय, आनी ताका एक रूम आसा, म्हणजे हो गर्भकूड, तातूंत तो आयडॉल दवरिल्ले महालक्ष्मीचे, आनी एक भायलो चेंबर, आनी त्या झाडान ताका हें भायल्यानूय फाटल्यान पळयल्यार तुका सारकी अशें कळटा केव स्ट्रक्चर. हय हय हय. आनी असली कितली आहा दिसता तुका गोंयांत की लोकांक खबर ना, जे आमी आतांच इतली हाडले? हय, आतां आमी पळय कितलेशे पार्ट ऑफ ब्रीज, मागीर मिरामार सचदेव्स मेमोरियल, मागीर नुस्तें, अशें कितलेशेच भरलां. सो मेनी हांगा क्लोज तुका मातशें फुडें गेल्यार सेंट मायकल चर्च तालिगांवची आसा, चर्च ऑफ 1544 चर्च आसा. सो तालिगांव, पेंजीम इज व्हेरी रिच. मागीर रायबंद्र, ओल्ड गोवा, सगळे कडेन गोंयांत जर आमी पळयलें जाल्यार कितलीशींच अशीं हिस्टॉरिकल प्लेसीस आसा जी लोकांक खबर ना. आनी थ्रू दीस चॅनल आय फील दॅट इट शूड बी ब्रॉट टू द पब्लीक. या दिसतले लोकांक खबर ना तुमी सांगलेत, पूण हाजी कोणें बरोवन अशें कितें दवरलेलें आहा इतिहास? ना, हाजे ह्या केवचे कोणें बरोवना. हांवें बरयल्लें आर्टिकल नवीन टायम्सान सम इयर्स बॅक. ओके, म्हजे कॉलम आसतलो पेजीस फ्रॉम पास्ट म्हणून, थंय हांवें बरयल्लें तालिगांव केवचें, तालिगांव केव टेम्पल म्हणून. सो चडशे पूण ते लोकांक खबर ना न्ही, लोक तितले वाचपाक वचना. थ्रू द टी व्ही जेन्ना ते पळयतात मागीर इट बिकम्स मोर इफेक्टीव. सो आय रियली अप्रिशिएट गोमंतक TV फॉर ब्रिंगींग आउट ऑल दीस, हायलायटींग दीस हिस्टॉरिकल प्लेसीस. येस येस. तर आमी आयज आहला ते केव टेम्पल, जे आमकांय खबर नासली, ना म्हटलें त्या सरावंडींग लोकांक जे भोव थोडे आहा तांकांच खबर आसतली जे कॉलनीन आसा ते. आनी अशें गोंयांत आमचे जायतीच इतिहास आहा, जायती ट्रेजरी आहा, ताजी आमी असो एक निर्णय घेतला की आमी ह्यो तुमच्या मुखार घेवन येतले आनी ताजी फाटल्यान कितें कितें आसा तेजी काणी वा कितें घडलेली आसा ती तुमकां सगळी आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर पळोवंक मेळटली. सर, तुमकां परत एक फावट चड आनी चड देव बरें करूं, तुमी आमकां इतली व्हडलो इतिहास दिलो. देव बरें करूं.
कितले वर्सां जाली तुमी रावता? मोर 30 जातली 30 बाबा. जाले आनी तेन्नासान तुमी पयला हिंगासर. वय बाबा. आनी कितें तुमी आतां आमकां आतांच सांगलेलें सोरपाची एक खबर एक मनीस हिंगा पळयतालो कितें वय यो बाबा न्हू ते टेम्पलान येवन पुजा बा कोत्तालो बाबा. आनी तेका न्हू बाबा सदांच आमकां सांगतालो तो घरा वयताना बा आपूण हांगा येता मागीर आमचो लोक बा एलाव करिनासलो बाबा तेका येवपाक. पूण थिंगा एक स्वरूप येतालो व्हडलो मिशयांचो स्वरूप तो. मिश्यो खाड मिश्यो आहल्यो तेका बाबा. वय पूण तो येवन वय पूण तो तेका दूद भात दितालो तेजी च्या कोत्तालो बाबा तो. वय आतां तो गेलो मागीर तो स्वरूप येता अजून? ना तो नाग पंचमीक येता आतां येयना बाबा तो धालोय येयना पूण तेका मेळोंक वयता कोण तो स्वरूप. स्वरूप वयता वय वय तो सांगता बाबा आपल्याक मेवता म्हणून तो व्हेरी ओल्ड जाला तो. जाणटो आहा. वय वय आनी ती पयलीं तेजी फॅमिली हिंगाच आसली सेवा करतली. वय बाबा हांगासर न्हीत ती तेजी डॅडी मामी पुजा करूंक येताली. तेजी आई सदांच आसताली आनी ते ल्हान म्हणजे व्हडले कशे पूण तो एकलो येतालो बाबा मामीक घेवन आपले टेम्पलान अशी बेल बा मारतालो बा. तेन्नासान आतां तो या ना थिंगा सद्या स्वरूप तेका मेळोन येता. वय बाबा वय 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 बाबा हांगा रावना जाली ती आमचो क्रिस्तांव लोक हा म्हणून बाबा ती व्हरोन लोकांनी थिंगा दवरलेली मोयान. पूण ती शेतान सान अशें आयज तो दादलो सांगतालो बाबा आमकां शेतान सान चलोन चलोन परतून येवन आमगेर हांगा आमच्या टेम्पलान रावल्या बाबा ती. मागीर लोकांनी ते व्हरोन दवरूंक ना ती सायबीण माय. मागीर ती आतां महालक्ष्मी थिंगा आहा पणजे. ना बाबा ती सायबीण माय आमगेर हात दिसता परतून येयल्या. दुसरी वय ती दोन हे आसले देवी. आम बाबा ती रावोंक ना खंय त्या टेम्पलान परतून आपले प्लेसीर येवन रावल्या ती सायबीण माय. वय ही बरी इतिहास आमकां ही खबर नासली इतली पळयात आमी जी आमी म्हायती घेता घेता पळय आमकां जायते मेवता.